नंबर 8च्या सगळ्या वोटर्सांक हांव थँक्स म्हणपाक सोदतां की इतले लोक दिन ताका जॉबाचे लोक दिले तरी पण लोकांनी म्हाजेर विश्वास ठेवून जो वोट घातला तेजे खातीर हांव खरोखर मनापासून तेंचे थँक्यू म्हणटा. तुम्ही जाणत आसतले की वॉर्ड नंबर 8 पयशे दिताना सुद्दां धरलेले आसा पण तेंचे केस जावंक ना. गव्हर्मेंट मिशनरी अशी यूज केल्लेली हांव पुलिसाक ब्लेम करना बट ते दबावा खाली खूब काम केलें तेंच्यांनी. आमकां इतले त्रास केले ते हांव जाणा. एकटे कॉन्स्टेबलान तर म्हाका घरा कडेन वच सांगलेलें इलेक्शना दिसा. हांव कॅन्डिडेट म्हणून सांगलें तरी म्हाका सांगलें ते घरा कडेन वच म्हणून. इतले बॅड इतले. आयज आमच्या वॉर्डान UD मिनिस्टर आसा तरी पण UD मिनिस्टराक कसली गरज पडली, CMाक आपोवपाची गरज पडली. ह्यो डेव्हलपमेंट करून हांकां जिखपाचें नासलें, चिटींग करून जिखपाचें. लोकांक आणि स्पेशली सराक, संकल्प आमोणकर सराक आणि सगळे माझ्या लोकांक ज्यांनी म्हणजे विश्वास दवरला आणि म्हाका जिखून आले निवडून आले इतले सांगत. कितें आतां फुडलें कशें हे कितें प्लॅन कितें आसा कामाक? फुडले डेव्हलपमेंटूच आसतले आणि खऱ्या खातीर लढाई आसतली.